विश्वकोंकणी केंद्राचे लाईव्ह कार्यक्रम पदमाधुर्याक तुमकां सगळ्यांकय स्वागत करता सर. आमगेल मध्येन तो थोड्याची प्रकृती धर्म आमकां दिसता. आतां बी आसता खंयची बी ते किरले न्हू ते झाड जाता. झाड आशिल्लें रूख जाता. रुखार भर पल्ल आसता, पान आसता. हे पान थोडे समयांनी ताजेय प्राय जाता, पिकता, हळदू जाता आनी सुकून पडता. हे संदर्भार तेच रुखार आसचे हरवी पान ताका पळोवन हांसतके. कितले सुंदर संदर्भ पळया. असले एक संदर्भाक बारी चंदारी एक गादे अशेस. पिकल पान पडतना हरवी पान हांसता. पिकल पान पडतना हरवी पान हांसता म्हणून. पळय असले एक आमगेले मनशाल जिवनांत अशी जाता. मनीस तरणाटो आसता, मागीर मंतार जाता. मंतार जाता तागेले दैहीक शक्ती, मानसीक शक्ती पुराय उणी उणी जाता वता. तेदना हे तरणाकूट मनीस ओडटा आशिल्ले ताका तमाश करचे, ताका पळोवन हांसचें, तागेले अंग विहीनतेक केंद्रीकरण करून उलोवचें असल पुरा आमी पळयतात. हे एक कशी दिसता म्हळ्यार ते हरवी पानाक भविश्य गोतना आपणे एक दीस तेची पिकल पानाची गती म्हाका येता म्हूण तागेल्या मनांत आसल्यार ताका तमाश करूंक मन येना. अशीच आमगेले मनशाले तशी उणी प्राय आशिल्ल्यांनी चड प्रायेच्यांक आज तमाश करूं येता जाल्यार फाय तांणी तेच स्थिर आसताची म्हळ्यार एक बारी एक विशाल अर्थ हे गादेत आमकां पळोवचें मेळटा. तशीच एका काळा आमगेले चेडूआ ते फलवस्तूचे एक वेळ आसा, ऋतू. तेदना तांणी वच्चे वाटेर आंबो जेवो, काजू जेवो ते रुखार भोर न्हू एक गोंचल जावन आसता. ते पळोवन तांकां एक फातर उडोवया म्हूण दिसता. फातर उडोवन ते पाडोवच्याक प्रयत्न करचे. असल संदर्भार एक गादी आमगेल मुखार आसा. गेल्लार फातर, पडलार आंबो म्हूण. पडलार आंबो, गेल्लार फातर. हे एक आनीकय विस्ताराची एक विचार. कशें म्हळ्यार आमगेले अध्यात्म म्हणटा कर्म करता वताचे, आमगेलें काम करता वताचे. प्रतिफल कसो येता म्हणून थोडे फावटी आमगेले हाता आसना. एकलो कृषी करता, भात की हाजी की ते सिजनल हे बेळ्याची एक झाड वयता. वोवन पावस येता म्हूण राखता. पावस येना जाल्यार तागेले बेळे करपून वता, ताका नश्ट जाता. तशीच एकलो व्यार करता, अंगडी करता, ताका एक बंडवाळ घालता आनी व्यार सूर करता. समाची गिराकी येना जाल्यार व्यार जायना जाल्यार ताका नश्ट जावच्याकय पुरो, लाभ जावच्याकय पुरो, दोनी जाता. तशीच एक विद्या आमी शिकतना आमी दुड्ड घालून फीस बांदून की स्कुलाचे खर्च की पळोवन शिकताचे. थोडे फावटी ते पास आनी जे फेल जावच्या पुरो आमगेली परिक्षा जाल्यार इतले पुरे असल मस्त आमगेले प्रयत्न, मनुष्य प्रयत्न चलता आसल्यार ते ताजे यशस्व आमगेल्या हाता आसना. यशस्व ना जावच्याकय पुरो, आस जावच्याकय पुरो. हे कसलेय आसो आमगेले प्रयत्न निरंतर आसका म्हणून हे गाद सांगता. आमी प्रयत्न म्हळ्यार आंब्याक फातर उडोवचें, यशस्व म्हळ्यार आंबो तोग पडचें, नश्ट म्हळ्यार फातर गेल्लो तितलेच, फातर पडता तितलेच.
तशी हे एक गादे आमकां बारी सरळ उतरांनी मस्त व्हड एक विचार आमगेल्या मुखारी दवरता. तशें पळोवचें गेल्यार आमकां मस्त असले विंगड विंगड रितीची गाद पळोवचें मेळटा. आतां पक्षी आसता ते पक्षी पांयान करकता, पक्षी पांयान शिरकता, मनीसू जिब्बेन शिरकता म्हणून. पक्षी पांयान शिरकता, मनीसू जिब्बेन शिरकता म्हणून. हें कसलें म्हळ्यार पक्षीक दोनी पांख ताजे पांख केदोळताय ते एक स्वतंत्र आसा, ताका उपच्याक कांय तोंदर ना म्हणून आमी लेखतात. ताजे हे विंग्स रेक्के म्हणटा न्हय ते सम आसताय, ताका उपच्याक कांय तोंदर आसना म्हणून. जाल्यार केन्ना ताका तोंदर येता, ताजे पांयूच खंय जावं शिरकला न्ही, ते सगळे पक्षाचे पुरा सामर्थ्य व्यर्थ जाता. ताका उबूक हें आसा, पांख आसा, तोंड सम आसा, आंग सम आसा, बरी पांय एकडे शिरका. तशीच मनशाक मस्त सामर्थ्य आसा, तांतूं उल्लोचें एक सामर्थ्य. हे उल्लोचे जिब्बेनी तो पक्कने चेडूण जाल्लो तेन्ना तो शिरकता आनी सगळे वेवहार बरी उतरांनी पाड जाता. असले एक आनीक आमगेले गादी बारी पक्षी पांयान शिरकता, मनीस जिब्बेनी. अशे एक 2-3 गादे आमी पळयले. असले मस्त गादे हजार गटल्यानी आमगेले मदेंतू आसा. आनी हे म्हणयो म्हणटा आमी हेका, हे म्हणयो म्हळ्यार आमी म्हणचे चांग उतर, अर्थगर्भीत उतर आमगेले भाशेक एक अलंकार दिता. असले म्हणयो आमगेले उतरांत कितले चड गेले तितले आमगेले उत्तरय चंद जाता. असले एक अभ्यास आमी करया म्हणटचे मेगेले आयचे पदमाधुरी कार्यक्रम हांगाक अंत करता.